आयज आमचो कारापूर प्रोटेस्टाचो 33वो दीस 33rd डे आणि आयज आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांकां एक कंप्लेंट रजिस्टर करपाक केल्लेले. कंप्लेंट वाचून दाखयता. कंप्लेंट अंडर पंचायत राज एक्ट 1994 seeking immediate intervention in the matter of issuing stop work order cum show cause notice and inquiry, suspension and action against deputy sarpanch and panchayat secretary for fraud, suppression of Gram Sabha resolution, illegal permission, corruption and abuse of authority. या हेडिंगाच्या अंडर आम्ही त्यांना 9 पॉइंट्स दिलेले असा. त्या बरोबर त्यांना एनेक्शर्स जे दिलेले असतात, एक स्टॉप नोटीसचे एनेक्शर ऍड केलेले असा. ग्रामसभा रिझोल्युशन जे आम्ही 17 पॉइंट्स असले आणि 5 रिझोल्युशन असलेले ते त्याका एनेक्शर म्हणून ऍड केलेले असा. आणि पहिलीचे जे रिझोल्युशन असलेले त्यांच्यानी एक्सेस रोड दिलेलो कारापूर रिअल इस्टेट एका जे जाग्यारसून दिले, ती जागा कम्युनिटात लँड असलेली 19/2 सर्वे नंबर आणि त्याचे काय डॉक्युमेंट्स अवेलेबल ना पंचायतीकडे. आणि ते रिझोल्युशन त्यांच्यानी जे पास केलेले रोड एक्सेस दिवपाचे ते रिझोल्युशनात कितें आसा की मायनॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द गिविंग रोड एक्सेस. म्हणजे 5 मेंबर आसा ते म्हणटा की आमकां रोड दिवपाक काय हरकत ना. आणि 6 मेंबर मेजॉरिटी म्हणटा की वी आर अगेन्स्ट द गिविंग एक्सेस टू द रोड. सो हे मायनॉरिटी मेजॉरिटी जाल्लेले आसा थंयसर आणि मेजॉरिटी इज अगेन्स्ट द एक्सेस टू द रोड आसा. सो हे इल्लिगल जे त्यांच्यानी रिझोल्युशन पास करून एनओसी जी दिल्लेली आसा हे मॅटर्स आम्ही ताका एनेक्शर त्याचे सगळे कॉपीज ऍड करून डायरेक्टराक दिल्लेले आसा की त्यांनी ह्या विरुद्ध सगळे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचे. तुमकां जे पॉइंट्स आसा ते हेडिंग तुमकां मेन पॉइंट वाचून दाखयता. फर्स्ट पॉइंट हा व्हायलेशन ऑफ स्टॅच्युटरी ड्युटीज बाय सरपंच अँड डेप्युटी सरपंच. आता प्रेझेंटली जी लास्ट जी सरपंच असलेली ती मिस दिव्या नायक असली, यांच्यानी रेजिग्नेशन देऊन जे ऍक्टिंग आता डेप्युटी सरपंच असली त्याच्यानंतरची असली आयशा बी. सो ती आयशा बी कितें आसा ती आता सरपंच जाता, पोस्ट हेल्ड करता. सो फाटले कितलेशेच दीस जे आमचे स्टॉप नोटीस स्टॉप वर्क ऑर्डर असले तिचे सायन करपाक ही अवेलेबल ना. इवन पंचायत सेक्रेटरीन एबसेंट रावला म्हटल्यार त्यांनी लीव घालून रावला आसा. सो कशें तरी ते पोस्टपोन करता, फुडें फुडें धुकलता. आमकां डेली कितें ना कितें रिझन्स मेळटा. 19 एप्रिलाक आमची ग्रामसभा जाल्लेली, 27 एप्रिलाक त्यांच्यानी 28 एप्रिलाक त्यांच्यानी स्टॉप नोटीस काढलेली असा. ती प्रॉपर ड्राफ्ट केलेली नसली. त्यापासून ह्या हितून मेन्शन केलेलं असा की त्यांच्यानी प्रॉपर ड्राफ्ट करूंक ना स्टॉप नोटीस. सो नेक्स्ट पॉइंट असा फ्रॉडुलंट पंचायत रिझोल्युशन अँड एनओसी फॉर एक्सेस ऑफ रोड टू द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट. जसं आता तुमकां सांगलो 19/2 रोड 19/2 सर्वे नंबर ह्याच्या अंडर त्यांच्यानी रोड एक्सेस घेतलेला असा. त्याच्याबद्दल त्यांचे अटॅचमेंट केलेले असा आणि ती कम्युनिटात लँड असा ते अटॅचमेंट केलेलं असा. थर्ड पॉइंट असा सप्रेशन अँड फॉल्सिफिकेशन ऑफ ग्रामसभा मिटिंग अँड प्रोसिडिंग अँड रिझोल्युशन्स. ह्यातून कितें पळोवन गेल्लेले असा की ग्रामसभा मिटिंग एक आम्ही 17 रिझन्स सांगलेले. ते रिझन्स मिळून त्याच्या खातीर आम्ही सांगलेले की 5 रिझोल्युशन घेऊया. आणि ते सगळ्या युनॅनिमस मेजॉरिटी म्हटल्यार सगळ्या जितले त्याचे लोक केल्ले 500+ ते सगळ्यांनी त्याका होकार दिवन हय म्हणून हे रिझोल्युशन 5 रिझोल्युशन पास केलेले. सो जेन्ना स्टॉप नोटीस इश्यू करपाची असता स्टॉप वर्क ऑर्डर तेन्ना हे 17 पॉइंट्स येवंक जाय. आणि त्याच्या बरोबर त्याच्या खातीर ह्या कारणा खातीर आम्ही तुमकां स्टॉप वर्क ऑर्डर दिता जावं स्टॉप नोटीस दिता अशें तांकां जावं शोकस नोटीस दिता ही वचोंक जाय तांकां कन्सर्न पार्टी. तो थर्ड पॉइंट आसा. फोर्थ पॉइंट आसा इल्लिगल स्टॉप नोटीस अँड फेलियर टू करेक्ट. जशें तुमकां सांगलें की स्टॉप नोटीस त्यांच्यानी ड्राफ्ट प्रॉपर नसलेले. सो तांकां आमी पंचायत सेक्रेटरी आणि सरपंचाक वचून इन्फॉर्म केले त्या टायमाच्या की आम्ही तुमकां ड्राफ्ट करून दिता प्रॉपरली. आणि तांकां ड्राफ्ट करून दिल्लेली आसा. ती प्रिंट करून बसून घेतलेली आसा त्यांच्यानी. पण जशी आम्ही ती प्रिंट करून घेतलेली तसेच हे जे सायनिंग ऑथॉरिटी आसा ते गायब जाल्लेले आसा. सो बिकॉज ऑफ दीस कन्सर्न हे जे ज्या तरेन खेळ चल्ला कारापूर सर्वंट पंचायतीचो, ज्या तरेन ते एबसेंट रावता, आपले ज्यो ड्युटीज आसा ते करिना, सायन मारपाची जी ऑथॉरिटी आसा ती सायन करिना, लिपून रावता. ह्या खातीर आम्ही डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले की तुमी यांचेर एक्शन घेवंक जाय की कित्याक कशे बिहेव करता ते. सिलेक्टिव्ह डिलेज अँड बायज डिसिजन मेकिंग हो पॉइंट ऑलरेडी इन्क्लुडेड आसा तुमकां सांगला त्या हितून. मागीर प्लॅन रेजिग्नेशन अनलॉफुल एबसेंट फ्रॉम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्रेकडाऊन तो आता मेन्शन केलेलो जाता तुमकां.
ओपन डिस्प्ले ऑफ कोल्युजन अँड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ह्या हितून अशें पळोवंक गेलां की काल ह्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत ह्या ऑफिसान आमकां एक व्हिडिओ मेळ्ळो की एक्स सरपंच तन्वी सावंत आणि दिव्या ही एक हिंदी उलयतात त्या मनशा बरोबर हांगासर ऑफिसान मेळपाक येयल्लेली. कोणाक मेळपाक येयल्ली ती खबर ना, डायरेक्टराक काय एडिशनल डायरेक्टराक. पण आमच्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे तो जो मनीस आसलो तो कन्सर्न पार्टी आसलो एरिक्टर इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडचो. सो आमी हे डायरेक्टराक सांगला की हेतून लक्ष घालपाचें, बिकॉज केस जेन्ना चल्लेली आसा तेन्ना एक्स सरपंच कित्याक कन्सर्न पार्टी बरोबर जे ओपोजीट पार्टी आसा म्हणजे केस चालू आसा अजून, सो त्या बरोबर ते कित्याक मेळोन कसली खिचडी तयार करता. सो हेच्या बरोबर इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर जावंक जाय. सो हे आम्ही सगळे बरयल्ले आसा. 8वो पॉयंट आसा इल्लिगल परमिशन ग्रांटेड विदाउट ड्यू प्रोसेस. सो हितून आम्ही मेन पॉयंट हायलायट केलो आसा की 50 हेक्टराच्या जास्त लँडाचेर हे कन्स्ट्रक्शन आसा आणि एज पर एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट तितून EC क्लिअरन्स एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स ही घेवंक जाय, एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट हे जावंक जाय. सो हे खंयसरूच त्यांच्या डॉक्युमेंटांनी त्यांचे सबमिट केला त्या डॉक्युमेंटान खंयसरूच मेळना हा डॉक्युमेंट. सो हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर जावंक जाय, थरो इन्व्हेस्टिगेशन हेचेर जावंक जाय की तांकां परमिशन कशें मेळ्ळें. इल्लिगल एक्सेस रोड अँड कमजात लँड व्हायलेशन हे तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा हांवें. फेलियर टू प्रोटेक्ट रायट्स ऑफ शेड्यूल ट्रायब, शेड्यूल कास्ट अँड अदर बॅकवर्ड कम्युनिटीज. इंडिजिनियस कम्युनिटीज आसा ज्यो थंयसर दोंगराचेर आपले शेत करताले, रानटी फ्रुट्स विकून जगताले, इकॉनॉमी तेजेर आसलेली. थंयसर ट्रेडिशनल एक्सेस रोड्स आसा, लेक्स आसा, स्प्रिंग्स आसा. ह्या हेंचेर कन्सिडरेशन करिनासतना ग्रामसभान मिटींग घेयनासतना कशें तेंच्यांनी तांकां परमिशन दिलें कन्सर्न कंपनी. हे जाले 10 पॉयंट. हे 10 पॉयंट आमी तांकां डायरेक्टराक सांगलेले आसा आनी तेच्या अंडर तांकां सांगलां की ग्राउंड टू एक्शन अंडर सेक्शन 50/4 पंचायत राज एक्ट हेच्या प्रमाणे आणि अदर रिलेव्हंट जे सेक्शन्स आसा एज पर पंचायत राज एक्ट हेच्या प्रमाणे ऑल द ऑफिशियल्स सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंचायत सेक्रेटरी हेंचेर तेंच्यांनी एक्शन्स घेवपाची इमिजिएटली तेजे एक्शन स्टार्ट करूंक जाय. सो प्रेयर्स आमी जे सांगलेले आसा तांकां प्रेयर्स आसा. फर्स्ट प्रेयर इमिजिएट इश्युअन्स ऑफ स्पीकिंग लीगल प्रॉपर स्टॉप वर्क ऑर्डर कम शो कॉज नोटीस including the 17 reasons stated in the Gram Sabha resolution dated 19th April 2026 in supersession of the defective stop notice dated 20th April 2026. Second point, independent inquiry into actions of Sarpanch, Deputy Sarpanch and Panchayat Secretary. Third point, calling and securing all the original records. Resolution needs परमिशन. तुमकां खबर आसा की जेन्ना अशें गडबड जाल्ले आसता तेन्ना फायल्स गायब करपाच्यो सवय जाल्लेल्यो आसता. फोर्थ पॉयंट, सस्पेन्शन ऑफ कन्सर्न पर्सन्स पेंडिंग इन्क्वायरी. जे जे इन्वॉल्व आसा ऑफिशियल्स तांकां सगळ्यांक सस्पेंड करपाचे. फिफ्थ पॉयंट, डिक्लेरेशन ऑफ फ्रॉडुलंट रिझोल्युशन्स एंड NOC रिगार्डिंग द एक्सेस रोड एज अ नल अँड वॉइड. कम्युनिदाद लँडान तेंच्यांनी एक्सेस घेतलेलो आसा तेच्या बद्दल. नेक्स्ट पॉइंट, investigation into collusion with private builder and corruption by Sarpanch, Deputy Sarpanch and Panchayat Secretary. And last point, initiation of removal proceeding and other proceeding against the Sarpanch, Deputy Sarpanch and Panchayat Secretary under section 50/4 and other relevant provision under Goa Panchayat Raj Act 1994. आणि लास्ट म्हटल्यार तांकां तरी दिसता की आनी खंयचे सेक्शन्स यूज करपाक मेळटा एज पर पंचायत राज एक्ट ते सगळे यूज करून प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन इन्क्वायरी करून हेंचेर एक्शन्स घेवंक जाय. असो करून आमी तांकां एक आमची कंप्लेंट तांकां सबमीट केल्ली आसा डायरेक्टर ऑफ पंचायत. डायरेक्टरान कितें सांगलां तुमकां आतां एश्युरन्स दिला सांगला की तुमी ऑर्ड इन्वर्ट करा सांगला. सेकंडली तेंच्यांनी सजेस्ट केला की त्यांनी आम्ही पेटिशन पण एडिशनल सबमिट करूंक जाय तांकां. सो ते लिगल जो आनीक एक डॉक्युमेंट सबमिट करपाचें आसा ते आमी रोखडेच तांकां लिगल डॉक्युमेंटू आनीक सबमिट करतले पडटा. कितल्या दिसांचो तुमी टायम दिला आमी तांकां बेगीन दिवपाक सांगला. एक्झॅक्टली आमी तांकां टायम पिरियड डिफायन करूंक ना, पण आमी हेचे फॉलोअप करतले. काल ते आयिल्ले हांगसर डायरेक्टर ऑफ पंचायत तन्वी सावंत आनी दिव्या नायक रिजायन जाली ती सरपंच. ते कित्या खातीर आयिल्ले म्हणून हे सांगला. आमकां काय इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना कित्याक लागून हांगासर येयल्ली ती काय. सो आमकां इतलेंच इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आमी जे गांवकारी चॅनल आसतले तुमचे कोण रिपोर्टर तेंच्यांनी ते आमकां
दाखवून दिले की अशी अशी घडलेली असा गजाल डायरेक्टर ऑफ पंचायत सो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे 2 एक्स सरपंच डायरेक्टर ऑफ पंचायत विथ वन मोर पर्सन वॉज देर मेल पर्सन ही वॉज स्पीकिंग इन हिंदी सो गोंयचो मनीस युजली हिंदी स्पीक करिना आपल्याच मनशा बरोबर सो डाऊट इथून मोस्ट प्रॉब्ली येता की तो मनीस असलो त्यांच्या बरोबर असलेलो मेल पर्सन ही वॉज फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी दॅट इज फ्रॉम द एरिक्टर इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड कोणतरी रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो डायरेक्टर ऑफ पंचायता मेळ्ळें ते काल हे आमकां डिटेल खबर ना ओके तिने जे राजीनामा दिला पळय सरपंच पदाचो तो एक्सेप्ट जाला तेजो तांकां ते 10 दिसाचो टाइम पिरियड असतो सो 10 दिसाचो टाइम पिरियड लॅप्स जाल्या बरोबर तेंच्यांनी त्या दिसाची सायन केल्लेली ती स्टॉप नोटीस जी इनकम्प्लीट आसा ती त्यांनी सायन करून तेजो टाइम पिरियड सोंपलेलो पण त्यातून डिफेक्टिव्ह असा म्हणून आम्ही सांगलेले की ही जी नोटीस असा ती बरोबर ना सो त्याच्यानंतर जे नेक्स्ट सरपंच असलो टेक ओव्हर करता तो आयशा बी हेणी ती आम्ही जी करेक्ट केलेली असा ते डॉक्युमेंट आम्ही सगळे सबमिट केलेले त्यांच्यानी प्रिंट आउट पासून घेऊन घेतला आमच्या पुढे ते सगळे त्यांनी साईन करूंक जाय आसले आयशा बी आणि पंचायत सेक्रेटरी महादेव नाग त्या दोग जाणांनी त्याचे ते डॉक्युमेंट साईन करून घेतले सगळे रेडी करून दवरलेले आम्ही सगळे त्यांना ड्राफ्ट प्रॉपर इंग्लिश लिगल टर्म सगळे ड्राफ्ट करून त्यांना दिलेले पण त्यांच्यानी ते एक्सेप्ट करूंक ना त्याच्यानंतर ती गायब जाली म्हणजे येत ना ऑफिसात पंचायतीत आणि पंचायत सेक्रेटरीन 3 दिसाची लीव घेतला म्हणून ते कळलेलं असा त्याच्यानंतर आता सेकंड सॅटर्डे येवपाचो असा सो हे फुल वीक तेंच्यांनी असो तरेन प्लॅन केल्लो आसा की ह्या 1 विकाक एबसेंट रावपाचे कशें तरी त्याच्या फुडले मागीर पळोवया डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन माहिती दिल्या प्रमाणे तेणे 20 एप्रिला तिणे राजीनामा दिल्लो आणि 5 मेक तिजो एक्सेप्ट केलो राजीनामा अशें म्हणून डायरेक्टर ऑफ ना ती पंचायत इन्फॉर्मेशन माझे कडेन ना प्रेझेंट तुम्ही म्हणता पंचायतीन वारंवार तुम्ही वयता ते नसता असे कितले फावटी गेले आणि तुमकां कितें कारण सांगताले ते पहिले फावट पंचायत सेक्रेटरी सांगतलो की आपण हेचेर सायन करू शकना बिकॉज स्टॉप नोटीस आसा म्हणटा मागीर दुसरे फावट म्हणटा आपूण करता कळ्ळें पण तो खंयचो आसता तेका एक मयाचो बीन पोस्ट दिल्लो आसता तो अल्टरनेट डे आसता तो गायब रावता एक दीस येता एक दीस येना दुसरे फावट तो ड्राफ्ट आमी जसो प्रिंट केलो मागीर तो म्हणटा कितें पयलीं सरपंचाक सायन करून मागीर आपूण करता मागीर सरपंच ना जाल्यार आपूण कितें करूं ते एक्सक्यूज सो असे खुबशे एक्सक्यूज जाल्लेले आसा कळ्ळें आमी इतले फावटी गेल्लेले आसा पंचायतीन काउंट करपाचें ना डेली 2 मनशां तरी वयताच आनी विचारता की पत्तो खंय आसा इवन आमचे गांवांतली बायलां मनशां जे प्रेझेंट सरपंच जाल्ले आसा आयशा बी त्याच्या घरा वचून फायंड आउट करता की ते लग्नानसून येयले का आनी कोणा रिलेटिव्हाक घरा गेलात अशे पसून आमी विचार फायंड आउट करपाक इतले पसून आमी पर्सनली आमच्या पसून मेहनत घेतली की ते कन्सर्न पर्सन तरी येयल्लेले आसा जाल्यार आमी स्वता व्हरून फायल तेजे कडेन दिवन सायन करून घेवपाक आमचे मनीस पसून रेडी आसा पण तो पर्सनूच तरी आपल्या घरात ना अवेलेबल खंय गायब जाला तो आमकां खबरूच ना आता खंय सोदपाचें मान्सून येवपाक जाल्यार तुमची कामां जर सरपंचूय ना उपसरपंचूय ना जाल्यार कोण हाताळटा ही कामां हेच आमी आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायत सांगपाक आमी सगळे डिटेल बरयलाचे की बाकीचे जे वर्क आसा मनसून वर्क बाकीच्या लोकांच्यो फायल आसा एनओसी आनी कितें फायल आसा त्यो सगळ्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा त्यो आतां ते कशें सायन करता ते आमकां खबर ना बिकॉज तो मनीस खंय आसा लिपला आमकां कांय आयडिया ना ते रातचे व्हरून सायनी फायल करता काय लिपोवन केन्ना सायन करता ते कोणाक आयडिया ना सो लोकांची जितले पेंडींग काम आसा ती तेंच्यांनी हाडून दवरले आसा 2 मनशांनी ऑफिशियल्सांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आता एक्शन घेतला ताजेर काय बेस्ट वेल्यावर तुमकां आमी वयल्या वयर काय घेवचे ना हे बिकॉज आमी इतले 33 डेज आमी थंयसर कारापुरान प्रोटेस्ट केल्लेले आसा आयज तांकां एक सांगपाक येयला आमी सगळे इतले मोठ्या संख्येन मोठी संख्या जावंक ना 50%च लोक येयल्लेले आसा हांगासर आनीकूय चड लोक येतले मागीर हे लोक जे येयल्लेले आसा फक्त रिप्रेझेंटेशन दिवपाक येयल्ले आसा की आमी पणजे येवं शकता इतल्या पयस आसा पण येवं शकता पणजे आझाद मैदानान जाय जाल्यार आझाद मैदानान पण बसतले आमची लढाई आसा ही अशी लायटली घेवं नाका तुमी की आमी कारापूर पासून त्याचं पिकनीक करता अशें समजूंक जायना कोणी कळ्ळें आमी त्याचं पिकनीक करपाक पासून इतल्या वताचे आतां टेम्परेचर 45 पावल्लो आसा गोंयांत 45 इज नॉट सिंपल फॉर गोवा राजस्थानाचो टेम्परेचर गोंयांत आसा कित्याक लागून जाता एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाला म्हणून सो एनवायरमेंट वाचोवपाचे हे सगळ्या गोंयकारांचे कार्य आसा हे सगळ्यान ड्युटी ही सो सगळ्या गोंयकारांक सांगता तुमच्या गांवांत अशें कितें घडटा आवाज उठया वयर सरा एक जावया आमी सगळे आणि हे जे डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आसा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हे स्टॉप करूया आणि परत रिस्टोर करूया आमची ग्रीनरी ग्रीन गोवा
इतलेंच सांगता आता ते सीएल ह्या विशयाचेर 33 दीस जाले तुमकां. हाजे पयलू मुख्यमंत्र्याकय मेळ्ळे तुमी ह्या विशयाचेर कितें आश्वासन दिलें मुख्यमंत्र्यान तुमकां? मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां फायनली आमी एकूच गोश्ट सांगली मुख्यमंत्र्याक की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. हे एकूच आमी लास्टाक सांगलें तांकां की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. आनी तेंच्यांनी मागीर तुमकां स्टेटमेंट दिल्लें आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तुम्ही कोणी ते प्रश्न विचारलेलो की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी अप्लाय करूनी अशें म्हणून. सो ते आता आमचे प्रोटेस्ट चालूच उरलो आनी आमची लढाई लिगल पासून चालूच उरते. गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाक लक्ष घालप अशें तुमकां दिसना? खूब खूब इम्पॉर्टंट आसा. तेंच्यांनी ते मेन आता सीएम आसा चीफ मिनिस्टर. सो चीफ मिनिस्टरान ह्या विशयाचेर 100% लक्ष घालूंकूच जाय आनी तेजेर उपाय सोल्युशन अशी क्लियर कट आसा ते सोल्युशन दिवंकूच जाय. काय मुख्यमंत्र्याचे दबाव आसा कोणाचो? ते आता आमकां खबर ना. ते तुमी विचारूंक जाय प्रश्न. हेच आता सगळ्यांक प्रश्न तुम्ही विचारूंक जाय ना. मिडियान तुम्ही सगळ्यांक विचारपाचो. तुमकां खबर आसा कळ्ळें तुमकां. आमकां एकूच आसा ऑप्शन दिसता जे ऑपोजीट पार्टी आसा आनी तांकां जेंच्यांनी सपोर्ट केला साथ दिला ते पॉलिटिशियन मिनिस्टर जो बिल्डर लॉबी आसा तांकां सगळ्यांचो प्रेशर आसतलोच ना. इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट आसा 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियाचो कळ्ळें तुका. सो ह्या व्हडल्या प्रोजेक्ट करोडांनी पैसे हितून स्पेंड केलेले आसा. ह्या प्रोजेक्टाक तांकां प्रेशर तरी येतलोच. त्या ग्रामसभेक एकमतान ठराव घेतलो तेन्ना ही रुलींग आसा पंच मेंबर तेणी आपूण लोकां बरोबर आसा म्हणलें पूण काल ती फटींगपणात ते ज्यांच्यानी सांगलेले फक्त आम्ही गावा बरोबर आसा प्रोजेक्टा विरुद्ध ना अशी त्यांच्यानी म्हणूंक नासले. त्यांचे स्टेटमेंट तुम्ही पळया. त्यांच्यानी फक्त आपल्या गावा बरोबर आसा ते पासून भिवन म्हटलेले प्रोजेक्टा विरुद्ध ना बहुधा प्रोजेक्ट विरुद्ध ना अशी त्यांच्यानी केन्नाच म्हणूंक ना. पंचायतात मेळ्ळे आणि जे आता डॉक्टरांनी सांगला त्या प्रमाणे शॉर्ट सांग आम्ही इन शॉर्ट सांग म्हणटा शब्द सांगतले ते दोतोरांनी तुमकां सांगला. सो हेका आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक इतकेच जाल्ले की प्रत्येक गांवाची कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा. तेन्ना हो जो आसा लोदाचो जो प्रोजेक्ट जो आसा गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो प्रोजेक्ट 2300 जे हे आसा विलास जे आसा ते थंयसर येतले. अशा परिस्थितीत जर तर हो जो आसा तो गांव आसा तो सगळो नश्ट जातलो आणि गांवच्या हेच्या पेक्षा आणि 2 वसाहती येतली. एक गोष्ट जाली. दुसरे आता तुम्ही विचारलंय सीएमाच्या ह्याच्या बद्दल कितें आसा मत आसा. एक 10 दिसा पयलीं म्हाका दिसता आमी जेन्ना कारापुरा प्रेस घेतलेली तेन्ना तुमी सगळे नाशिल्ले आनी त्या दिसा आदल्या दिसा आमच्या कांय ह्याच्या लोकांक जे आसा हांगासर ते आपले रवींद्र भवनान सीएमान आपोवन व्हेल्ले आनी आपोवन व्हेल्या नंतर आमची जी जाणटी आसा एक प्रकारची तांची इतको तेणी अपमान केलो आणि तांकां इतकें म्हटलें ह्या गोंयकारांक सांगता ती आसा हांगासर तांकां अशें म्हटलें तुमी जगून जगून कितके तेंप जगतली 10 वर्सां 15 वर्सां मरून वतली तुमी. हे सगळें तुमी कित्याक करता. कितें आसा कितें घेया आनी वचा अशा तरेची आमच्या मुख्यमंत्र्याची भाशा आसली. बरोबर डॉक्टर आसा ते. सो म्हाका एक सांगा म्हणजे आमचे मुख्यमंत्री जाय जाल्यार म्हणपाक लागले आपूण भाटकारा कडेन उलयता बिल्डरा कडेन उलयता आणि तुमचें कितें आसा तें आपूण हें करता सेटल करता. म्हणजे ही कितें जाली दलाली जाली न्ही. सो आयज ते दिसा हांवें आमच्या गाकुवेच्या वतीन हो जो स्टेटमेंट आसलो सीएमाचो कंडेम केल्लो आयजूय कंडेम करता. आम्ही सगळ्यांनी मिळून हाचे जे डॉक्युमेंट आमकां आरटीआयत मेळ्ळ्यात ते सगळे स्टडी केल्यात कायदो स्टडी केला आणि हे स्पश्ट आसा की हो प्रोजेक्ट टोटली इलिगल आसा. हो कसोच पास जावपाक जायनासलो. पूण टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आणि पंचायतीन सगळे आपल्याले रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्युटीज भायर मारून हो प्रोजेक्ट दोळे धापून मुखार व्हेला. 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो प्रोजेक्ट 2300 युनिट्स आणि म्हळ्यार जे भशेन प्रोजेक्ट गोंयाक केन्नाय पास जालो ना तो प्रोजेक्ट जितलो इतलो फास्ट पास जाला
म्हळ्यार सायट इन्स्पेक्शन करूंक ना. आयज फायल आयली जाल्यार फाल्यां बोर्ड मिटिंगेक घेवन परत ताका परमिशन दिवप. येदे व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंटाक थंय कांयच पळयनासतना कॉन्टूर मॅप सबमीट जावंक ना टीसीपीक, कांयच स्टडी जावंक ना आनी हे प्रोजेक्ट इलिगली पास केल्ले आसात. आतां जेन्ना लोक ताका चॅलेंज करतात तेन्ना हें स्पश्ट जाता की हे ऑथॉरिटीज जे कायदे आसात ते सगळे कशे बिल्डरा फावरात इंटरप्रेट करून लोकांचो जो आवाज आसा, जे सत्य आसा ते लिपोवन हो प्रोजेक्ट कशे भशेन मुखार व्हरपाचो हे यत्न सगळे ऑथॉरिटीजाचे चालू आसात. हांगा इल्लीगल बोरवेल्स आसात, एक्सेस रोड सारको ना, सगळे तरेचे व्हायोलेशन चालू आसात. पूण खंयचीय ऑथॉरिटी हाजेर काम करपाक तयार ना. आनी वयल्यान कितें करतात तुमी पळयलां तशें आपल्या ऑफिसान येनासतना रावतात आनी बिल्डरा बरोबर हातून चोरयेन डायरेक्टर ऑफ पंचायती ऑफिसांत येतात. जेन्ना बिल्डरान तुजेर केस घाल्ली आसा तूं ताजे बरोबर. सो सगळे तरेन ऑथॉरिटीज कायदो मोडटात फक्त बिल्डरा लागून. आनी आयज अशी परिस्थिती आसा की सबंद गोंयचे सगळे लोकांनी भायर सरोंकूच जाय. हो प्रोजेक्ट बंद कशे भशेन करूंक जाय, नाजाल्यार गोंयचो जो कॅन्सर आसा हो फायनल स्टेजीचेर पावतलो आनी आमच्यांनी कोणाच्यांनी गोंय सांबाळपाक जावपाना. गोंय एक नोयडा, गुरगांव एक 6 म्हयन्या भितर जातलें नाजाल्यार वर्सा भितर जातलें. सगळे गोंयकारांनी भायर सरोंक जाय. हो कारापूरचो प्रोजेक्ट, लोधा प्रोजेक्ट बंद करूंक जाय 100%. आनी हे म्हाका हांव ऑथॉरिटीजांक सांगता की गोंयकार हें करतलेच आनी जे गोंयकाराचे वाटेर आसतले तांकां जेन्ना गोंयकार मुखार वता माडून गोंयकार गेलो म्हूण मागीर तांणी रडूंक जायना. हे ऑथॉरिटीज आसूं, चीफ मिनिस्टर आसूं, कोणी आसूं, तुमी जे हें करतात हें गोंयचे विरुद्ध आसा तुमकां खबर आसा सगळ्या ऑथॉरिटीजांक. उठात, दोळे उक्ते करात आनी एक खेपे तरी सगळी भंय आसा ते भायर जर आमी जाणा प्रेशर आसा दिवपाक कितें गरज आसा. तुमी 10 वर्सान मरतले, ते बायलोच फक्त मरपाचे ना. सो आमी तुमकां सांगतात मुखार सरा आनी गोंय राखात. लोकांचो एकूच डिमांड आसा, शेत आसते शेत, भाट आसते भाट, रान आसते रान आनी गांव आसतो गांव. हें जावपाक जाय आनी स्टार्ट जातले कारापुरा 100%. मिनिस्टर थंय आसात फक्त बिल्डरा खातीर हें स्पश्ट जाल्लें आसा. कित्याक पंचायत मिनिस्टराचें काम आसा की ग्रामसभाचे जे डिसिजन आसा हाका अशे देवाचे ऑर्डर अशे तांणी मान्य करूंक जाय. कित्याक ह्या भारतान आमचे कॉन्स्टिट्युशनान एकूच लोकशाहीचे इन्स्टिट्यूशन आसा ते ग्रामसभा, तो लोक. आनी हो मिनिस्टर ह्या मिनिस्टरान जे जे सर्क्युलर्स काडल्यात ते सदां पंचायतीचे विरुद्ध आनी लोकांचे विरुद्ध, ग्रामसभाचे विरुद्ध काडल्यात. सो कायदो सगळो हो मिनिस्टर मोडून ह्या हांचे खातीर, लोधा खातीर काम करता हें स्पश्ट जाल्लें आसा. पूण आयज पासून मिनिस्टरा चान्स आसा. तूं मुखार सर आनी लोकां बरोबर राव आनी लोकांचे हितान हो प्रोजेक्ट कॅन्सल कर. कित्याक डायरेक्टर मिनिस्टर पंचायत आसूं आनी मिनिस्टर टीसीपी आसूं आनी चीफ मिनिस्टर आसूं हे सगळ्यांचे हें कर्तव्य जाता लोकांचे हें कार्य करपाक. आनी करना जाल्यार लोक करतले. पीपल्स पॉवर इज सुप्रीम आनी आयज हे लोक फाल्यां दाखयतले कितें तें आनी हाका जबाबदार आसतलो हो चीफ मिनिस्टर, हो टीसीपी मिनिस्टर आनी हो पंचायत मिनिस्टर. मिनिस्टर ऑफ पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द पंचायत राज एक्ट. सध्या अशी परिस्थिती आसा की खंयचोय बिल्डर एडीपी माऱ्या वता आनी एक्स पार्टी स्टॉप वर्क ऑर्डर घेता. एक्स पार्टी पंचायतीचे विरुद्ध एडीपीक ऑर्डर दिवपाक कसले अधिकार आसा. इनफॅक्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ग्रामसभेचे डिसिजनाचे हितून इंटरफियर जावपाक जायना. कित्याक पंचायत इज द लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स द गव्हर्नमेंट अँड दीज आर ओनली ऑथॉरिटीज. हांकां रायटूच ना ऑन मेरिट्स टू इंटरफियर विथ द डिसिजन. तांच्यांनी प्रोसिजरल कितें मिस जालें नाल्यार कितें तरी सारकेंच कायद्या भायर आसा देट इज डिफरंट. पूण जे मेरिट्सान जे ग्रामसभा डिसायड करता नो वन कॅन इंटरफियर. आनी हे पंचायत मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉईंग द इन्स्टिट्यूशन. आमचे बाब विश्वजीत राणेची एक हे लायन चालू आसा. ती अशी लायन चालू आसा की आपूण एनवायरमेंट साल्वार करपा खातीर कितके 6.5 लाख स्क्वेअर मिटर जी एरिया आसा ती हेच्या प्रोटेक्शना खातीर आपूण हे करता म्हणून तेजो 2 चेंज करचे ना म्हणून इतके जर हे करता. म्हाजी एक विनंती आसा एक बाब विश्वजीत राणे, तुका इतके जर एनवायरमेंटाचेर पडला आसत हो लोधाचो प्रोजेक्ट हे कर मरे. बरोबर काय न्ही? सॅक कर न्ही. व्हडलें हें गोंयांत तुजें व्हडलें नांव जातलें. कारण हो सगळ्यांत व्हडलो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही.
आजूय आसा आणि ताज्यान परवी आसा न्ही सर ताज्यान सोंपेपणीन करून करपाक जाता जाता न्ही. कित्याक रिजनल प्लॅन 2001 ग्रीन एरिया आसली 2021 पैसे दिवन कितेंय करून हेणी ती सेटलमेंटाक घाल्या ती 39 तुगेले आसा न्हू नाल्यार न्यू रिजनल प्लॅन कर आनी हे सेटलमेंट काड आनी ग्रीन कर जालो प्रोजेक्ट बंद ताच्या खातीर इजिली जाता सगळ्या पंचायत मिनिस्टरा कडेन जाता सगळ्या कडेन जाता. जी भाऊ भयण आसा ती हांगा येयल्ली आसा जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा तांकां कंप्लेन करपाक येयल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ग्रामसभा जेन्ना जाली तेन्ना हो जो लोडाचो इश्यू आसा जो लोडाचो जो प्रोजेक्ट येता ताचो विरोध सगळ्या ग्रामसभेच्या सदस्यांनी केलो आनी एक रेझोल्युशन पास करून हाडलें की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट बंद करपाचो कारण खुबशे लूपहोल्स आनी खुबश्यो इनलिगॅलिटीज ह्या प्रोजेक्टा बद्दल दिसून येयल्यो. आनी त्या प्रोजेक्टाचेर जेन्ना हांव बसून थंय कारापूर गांवांत गेल्लो हांव सायटीर वचून पयली आनी सायटीचेर दिसून येयलें की रस्ते बांदलेले आसा. थंय तुमी भितूर पयले आसतले दोंगर सगळो कट केलो दोंगरार कांयच ना फूल तळप जाल्लें आसा आनी भितूर फूल रस्ते बांदल्या प्लॉटिंग केल्ल्यो आसा. आनी हे सगळें करता आसतना गांवच्या लोकांक गांवच्या जे लोक जे आसा जावं थंयचे जे कोण ओनर्स आसा हांकां सारको कॉन्फिडन्सान घेयनासतना जावं सारकी लिगल डॉक्युमेंटेशन करनासतना हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरियेन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट थंय आमकां कन्स्ट्रक्शन करपाक सुरवात केली. हांव जेन्ना सायटीर गेलो तेन्ना म्हाका हेंय दिसून येयलें की त्या प्रोजेक्टाचे म्हटल्यार बोर्ड मारपाचो आसता जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा की क्लियर कट जे कितें कन्स्ट्रक्शन घडटा जे जे परमिशन तेंचे कडेन आसा ती परमिशन्स थंय बोर्डाचेर घालपाक जाय. पूण थंय एकूय बोर्ड आमकां दिसून येवंक ना. पण एक बोर्ड दिसलो की व्हिडिओग्राफी करपाची ना आनी ती अथॉरिटी कोणान दिल्या म्हटल्यार अथॉरिटी बीन तशें कांय ना पण व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी थंय ना म्हूण सांगलें. आयज अशें दिसून येता की ही जी पंचायत जी आसा ती पंचायत बॉडीन खंय तरी हांकां सपोर्ट केलो. ज्या सरपंचान जावं डेप्युटी सरपंच आतां खंय सरपंच चेंज जाले डेप्युटी सरपंचाक चार्ज गावल्ली आसा आनी डेप्युटी सरपंचाक सोदपाक गेले नाल्यार गांवचे लोक सोदूंक गेल्यार डेप्युटी सरपंच मेळत ना. जेन्ना फोर्टनायटली मिटिंगेक तेंच्यांनी रेझोल्युशन घेतलें आनी ते फुडें रेझोल्युशन करपाक धाडपाचें आसलें डेप्युटी जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत तांकां एक स्टॉप नोटीस म्हणून काडलो. आतां हो कशें दिशाभूल करपाचो हें म्हाका दिसता ह्या बीजेपी सरकारान सारकें शिकयल्लें आसा हांकां. कशें हांकां प्रोजेक्ट जे ओनर आसा प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा हांकां कसो हात दिवपाचो आनी तांकां जाय तशी मनमानी करपाक दिवपाची हें तांकां सारकें खबर आसा. आनी त्याच हितून आयज गांवचे लोक जे आसा कारापूरचे लोक जे आसा श्रवण कारापूरचे ते लोक हांगा येयल्ले आसा तेंच्यांनी एक कंप्लेन जी आसा ती ड्राफ्ट करून तांकां इनवर्ट केल्ली आसा आनी ती कंप्लेन जी आसा तितून क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा की ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडचो. 1700 जेन्ना विलाज येता 300 सुमार फ्लॅट्स येता स्विमींग अलॉंग विथ स्विमींग पूल एक आर्टिफिशियल जेन्ना बीच हाडटा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट गांवांतले दोंगर नश्ट केले झाडां पेडां काबार केली जे सेम आसा एक लेक आसा तो लेकाचो डिस्ट्रक्शन स्प्रिंग्स कितल्योशो आसतल्यो तेजे डिस्ट्रक्शन एनवायरमेंटल डॅमेज जी हांगा जाल्ली आसा विथआउट एनवायरमेंट क्लियरन्स 53 हेक्टर्स लँड हांगा इतल्या हेजेर जेन्ना येदो व्हडलें डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवपाक जाय आसलें बट तें एनवायरमेंट क्लियरन्स हें कांयच ना. म्हटल्यार आयज ह्या बीजेपी सरकाराची मनमानी चल्ल्या. प्रत्येक डिपार्टमेंट जावं तो चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत आसूं तेजी डिपार्टमेंट आसूं जावं तो विश्वजीत राणे जो टीसीपी मिनिस्टर आसा ज्या टीसीपी मिनिस्टरान नाका आसलेली परमिशन्स जावं ती 39 आसूं 17(2) आसूं असल्या हितून कितलीशी परमिशन्स ग्रांट केली आनी आयज ह्या लोडा प्रोजेक्टाचेरूय टीसीपीची कितें कितें परमिशन ग्रांट केल्या ती तांकां खबर आसा. तशीच पंचायत मिनिस्ट्री जो मोविन गुदिनो आसा ते कायद्याचे कायदो घेवन पालन करून आमी फुडें वयता. हे सिनियर मोस्ट मिनिस्टर्स आसून बसून आयज ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता. कारण एकूच आसा की तांकां पयशांचो आयज म्हटल्यार ग्रिडीनस वाडलेली आसा. पयशे खंयच्यान तरी आमकां मेळटले स्वार्थ हो वाडलेलो आसा आनी त्या स्वार्थाक लागून आयज आमच्या गोंयकारांक काबार करपाक आनी गोंयचो सेम सोंपोवपाक लागून हो षडयंत्र बीजेपी सरकारान रचला. आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा की गोंय हें उरपाक जाय गोंय हें फुडले पिळगेक दिसपाक जाय. आयज आमचे भुरगे जे ल्हान ल्हान भुरगे आसा ते आयज कितें पळयता तुमी पळयता आसतले हे फावट गरमी इतली वाडल्या कशी वाडल्या कित्याक वाडल्या कारण एकूच आसा की आयज प्रत्येक कडेन गांवांनी डिस्ट्रक्शन चालू आसा. गांवांनी आमी वयता थंय लँड कन्वर्जन चालू आसा
लँड यूज चेंज चालू आसा, अशें दोंगर कातरप चालू आसा, उजो पेटप चालू आसा. आनी ह्या हितून आयज गोंयकारांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. आमी पळयता की थोडे दीस पयलू बांबोये पासून अशेंच स्टॉप वर्क ऑर्डर आसली तांकां कशें रिवोकेशन कितें केलें कांयच खबर ना, काम चालू केलें. आमकां वचून ते स्टॉप करचें पडलें. आतां पासून मदीं मदीं चालू करता आमकां वचून रावचें पडटा. आयज ह्यो अथॉरिटी खंय न्हिदल्या, हे कलेक्टर मामलेदार खंय न्हिदल्या. रेव्हेन्यू ऑफिसर्स म्हणून आसता तेंच्यानी रेव्हेन्यू लँड राखपाची आसता. तशीच ह्या कारापूर गांवांत जा सवर्ण गांवांत तेंच्यानी एक रोड बांदलो, टोटल इलिगल रोड. कोमूल जातीचो जो जागो आसा तो कोमूल जातीच्या जाग्यान कोणच्यान एनओसी घेतली, कितें घेतली हें कांयच ना. आतां पता लापता हो सरकारूच असो जाला. त्या सरकाराक म्हणटा तें मात्तूय पडलेलें ना. जेन्ना आरटीआय मारली, अरे आरटीआयची रिपोर्ट्स येयले तेतून कांयच म्हटल्यार त्या रोडाची कांयच डिटेल ना. कोणान पयशे खाल्ले, कोणान पयशे खाल्ले, हे कोमुलदादीचे रोड हाडपाक लागून कोणान पयशे खाल्ले, हो एक प्रश्न आसा. कित्याक पयशांच्या शिवाय हो रोड जावची नासलो. आयज कोमुलदाजी सारको जो गांवकारांचो जागो, जो गांवकारांक दवरपाक जाय आसलो, आमकां दोंगर शेतां करपाक लागून हो गांवकारांक आमकां सांबाळून दवरलो आमच्या जाणट्यांनी. आयज हांगा कितें करता, धंदो चल्ला, पयशे घेवप आनी कोमुलदाद जाग विकप, आनी तो विकून आयज तेंच्यांनी रस्तो केलो. तो रस्तो इतलो व्हडलो आसा म्हटल्यार तूं रस्तो हायवे कसो, जो सकयल्लो हायवे रोड आसा तो धाकटो दिसता आनी तो हायवे व्हडलो दिसता, कॉन्क्रीट रोड. इतल्या लेवलाचेर जे कन्स्ट्रक्शन आयज दिसून येता, लोडा सारख्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी अप्रुव्हल दिलें. मुखेलमंत्र्याची एक उत्तर येना, टीसीपी मिनिस्टराची एक उत्तर येना, आयज जो पंचायत मिनिस्टर आसा हेजें उत्तर येना. विधानसभेन तुम्ही व्हडले सांगताले आमी सेक्रेटरीचेर एक्शन घेतले, कोण इनलिगलिटी करता जाल्यार तांकां आमी एक्शन करतले, तांकां ट्रान्सफर करतले. आयज अशें दिसून येता तो सेक्रेटरी लीव मारून वयता, 2-2 दीस लीव मारून वयता. नात, अरे हेड ऑफ चार्ज दिया, 2 दीस दिल्यार मागीर दुसऱ्यांक चार्ज दिया. आयज प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा, जेन्ना आमचे लोक गोंयकार तुमच्या दारी वयता तेन्ना ते गोंयकारांक तुमी धांवणयता. सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, जो सेक्रेटरी ना, म्हटल्यार कशी पंचायत कशी चलता. जो अंत्योदया तत्व म्हणटा, ग्रामोदय तत्व म्हणटा, तत्वां गेली खंय. हांगा ही भाशणां दिवन ही तत्वां मुखेलमंत्र्यान खंय लिपोवन दवरिल्या ती आमकां सोदची पडटली. हांव खरेंच आमच्या ह्या गांवच्या लोकांचो खरेंच अभिमान म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी झूज जे दिल्लें आसा, सुरवात जी केल्ली आसा, ही सुरवात काबार जावपाक जायना, ही फुडें वचपाक जाय जेन्ना पर्यंत न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत. कारण इतले दीस आयज ते थंय आसा, मुखेलमंत्र्यान येवन तांकां विचारपाक जाय आसलें, जावं थंयच्या स्थानीक आमदारांनी येवन तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो, कित्याक तो रुलींग आमदार आसा. त्या रुलींग आमदारान वचून सांगपाक जाय आसलें की हेंचो आयज प्रश्न कितें आसा. तो विश्वेश राण्याक सांगपाक जाय आसलें टीसीपी परमिशन कशी दिली, हो जागो कसो विकलो, कित्याक विकलो, लोकांक कशे फटयले. आयज बारीक समाजाच्या लोकांक फटयता. जेन्ना तेंच्यो काजीचे बागायदार आमी पळयले, जाणटी बाबडी बायल रडपाक लागली, आमचो जे पूत आसा हो हेजेरूच जगता म्हणून, ह्या काजींचेर जगता म्हणून. आयज त्यो काजी कातरून उडयल्यो, त्यो लासयल्यो, मारून उडयल्यो. आनी काजूची फेस्टिवलां जी आसा ती हांगा व्हडली व्हडली जाता, करोडांनी पयसो मोडटा. आयज आमचो टॅक्स पेयर मनी हांगा वेस्ट जाता. आनी ह्या तितून हांव गोंयकारांक उलो मारता, हो जो प्रोटेस्ट आसा हो कारापूरचोच न्हू, हो गोंयकारांचो प्रोटेस्ट. प्रत्येक गोंयकारांनी हेंच्या वांगडा उबे रावपाक जाय. आमी सगळे सायडीक दवरून, कित्याक आयज समज आमी उबे रावना, हो आमचो गांव. कारापूर सारखे असे कितलेशे गांव आसा, हे आमचे गांव. हे गांव आमी राखपाक आयज फुडें सरूंक जाय. आनी आमी आयज समज फुडें सरना जाल्यार आमी गोंयकार म्हणपाचे न्हू. आयज कोण कोण येवन कितें नाटकां करतले आनी हांगा आपणाची दादागिरी करपाक सोदतले, ते धमक्यो दितले. म्हाका आयकोंक येयल्लें की खूब जाणांक धमक्यो गावल्यो, खूब जाणांक ऑफरी येता आनी कितें येता. पण गोंयकार आयज उठल्या, गोंयकार आपणाच्या गांवा खातीर उठल्या आनी ह्या सैमा खातीर उठल्या. हो सैम राखपाची जबाबदारी प्रत्येक गोंयकाराची आसा, तशी म्हाजीय आसा. हांव बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्लो आसा, तांकां पूर्ण तेंको हो प्रत्येक वेळा ज्या ज्या टायमार ते म्हाका सांगतले, उलो मारतले, हांव त्या त्या टायमार तेंच्या वांगडा आसतलो. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या द्वारे आमचो जेन्ना जेन्ना मुवमेंट फुडें वयतलो आमी तांकां पूर्ण तेंको आमचो दितले. तशेंच घेनासतना कशें तेंच्यांनी हांकां परमिशन दिलें, कित्याक हो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो सुशागाद आसा, हो मस्तपणां करता, हांगा चोरता, लुटता, पडलेले ना. पुढे हेंचेर एक्शन घेतले आनी समज एक्शन घेयना जाल्यार त्या ऑफिसरांचेर, मेंबर, सेक्रेटरी आनी कोण आसा तेंचेर एक्शन घेवपाक आमी फाटीं फुडें सरपाचे ना. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन एकजूट रावया आनी आमी ह्या कारा वांगडा जो सवण कारापूर गांव आसा हेंच्या वांगडा एकटे रावन हो लोडाचो प्रोजेक्ट हो भायर मारुया.